बोगसोणे मागून आमी एक निर्बेल नितोळ काळीज फावो कोर म्हूण मागुया। आमच्या एक मोनाक आनी काळजाक पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बोर आनी मारयेच्या काळजाक केलोल्या अपमानाचे बोगसोणे फावो कोर म्हूण मागुया। मारयेचे काळीज सदांच हुस्क्यान भरलोले, आपूण देवाची पुताची आवय जावची आसतना पासून आपले मावशी भयणीक भेट आनी आपलो आदार दिवंक वेता आनी तिचे थंय 3 म्हयने रावता। फातिमा गांवांत दिश्टी पडून आपलो हुस्को आमच्या थंय दाखोळ कोत्ता। तेर्साचे मागणे आमच्या हात्यार करूंक देंवचाराक पयसावूंक तें वापरूंक दिसा दिसपट्टी तेर्स रोजार करूंक विनयता। आवे 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 मारिया, आवे 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 मारिया। फातिमाचे माये, आमी आमचे हुस्के आनी दूख घेवन ह्या सकाळच्या वेळार ह्या पवित्र देव मंदिरांत एकठांय जाल्या। भावार्थान तुज्या निश्कुलंक काळजाक दुखयलोल्या अपराधा खातीर बोगसोणे मागूंक आनी तुज्या काळजाक आमचो मान दिवंक। ह्या आमच्या तेगा वरवीं ह्या आमच्या त्यागा वरवीं आमी जेजूच्या येण्याक तयार आसूंक आनी खोरी भोगती माय फातिमा सायबिणी तुजी करूंक आनी तुज्या दोयाल काळजाक आमच्या गुन्यांवांनी दुखयला ताची ओळख घेवंक ह्या फुडें तुका कदींच दुखयना जावंक खोटखोट्यान आमी मागता। माये, फातिमा गांवांत तूं दिश्टी पडून सगळ्या संवसाराक कळीत केलें कशें परी आमी आमच्या पातकांचेर जोयत व्हरूंक जाता तें, तशेंच ह्या पातका वरवीं बिगडलोल्या संवसारान आमचेर येवची आसा ती खास्त पयसावूंक मागण्या वरवीं आमचें जिवीत बदलूंक, तेर्साचे मागणे दिसपट्टे करूंक, भुरग्यांक तेर्साचो मोग दाखोवंक आनी ह्या वरवीं पातकाच्या ताळण्याचेर जोयत व्हरूंक। हे पोरी आमची नवसोरणी तुका आमी भोंवपूंक आनी जेजूच्या आनी तुज्या काळजाक आमचो बदल मांदूंक। तर हें सगळें करूंक पवित्र आत्म्याचें बळ आनी शक्ती मागता। आमच्या मायेचो हो संदेश आख्ख्या संवसाराक आमी पावोवंक, तशेंच देव निंदा करूंक मायेच्या काळजाक गावे घातल्यार त्या मनशाचें मन उजवाडावंक आनी मारयेक आमची राणी म्हणून ओळखून घेवंक आमचो मोलादीक वेळ ह्या मुल्याच्या पयल्या सोनवाराक दिवंक आनी मायेचे देवोसांव चोडोवन आनी वाडोवंक बापाची कृपा आमी मागुया। नोमान मुरये कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू। आमचे मारयेचे स्वर्गार व्हरोन आनी आमचे आवयक पवित्रित्वी स्वर्गार आनी संवसाराची राणी म्हूण खुणायता। हें जावन आसा आमच्या भावार्थाचें एक सोत। तेच पोरी लूक चॅप्टर 1 वर्स 28 देवान मारयेक विचून काडली आनी देवदूतान तिका म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चोड अपुरबायेचे सर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा। देवान मारयेक आमची आवय करून दिल्या, आमकां आमच्या आकांताच्या वेळार तिका उलो मारूंक आनी आमचो भावार्थ तिचेर थीर खोलावंक। पूण आमी तिचेर दुबावल्या आनी तिचे निश्कळंक काळजाक दूख दिल्या।
आमच्या ह्या सगळ्या गुन्यांवां खातीर आमची भक्ती आयच्या दिसाक आमचे मायेच्या काळजाक संतोष दिवं आनी मायेची दयाळ नदर आमचेर पडूंक विनंती करुया। फातिमा गांवांत मारयेन तेर्साच्या मागण्याक चड म्हत्व दिवंक भुरग्यांक संदेश दिलो। तशेंच प्राचीत आनी मागणें चड गरजेचें म्हूण कळीत केलें। आमी मारयेच्या उल्याक आमचे कान आनी तेंको दिवंक विस्वाशी आनी काळजीदारपणान फुडें सरूंक आमची भक्ती सगळ्या बोलान फुडें व्हरुया। आनी हें सगळें करूंक आमकां आमची मोगाल माय गोठाय फावो करूं। पवित्रित्वेन सुरगायलोल्या मारयेच्या 12 नोखेत्रांचो मुकुट आनी तशेंच पांया तोळा चोंद्रीम आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया। भावार्थाच्या नदरेन हो आमचो आवयचो वैभव पळयतना आमच्या भुरग्यांक माय मारयेची कृपा मागून घेवया, तिची ओळख तांकां दिवया आनी मायेचो मोग खोल तांच्या काळजांत रिगोवया। हे आमचे भक्ती वरवीं नवसोलोल्या काळजांत आमची मायेताय सदांच खालती जावया आनी ह्या वरवीं तिच्या कोटावीन काळजाक आदारलोल्या देवनिंदे पासत माफी मागुया आनी आमची बेटोवणी फळाबरीत जावंक मारयेच्या काळजाक संतोष मेळूं। आवे 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 मारिया, आवे 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 मारिया। सगळ्या पातकांच्या कॉन्सर्वासा आनी सणवणे पासत गोऱ्याब्यांनी आनी समाजान शांती आनी सवस्काय आसचे खातीर संवसारांतली जोगडी ओनीत आनी दुस्पोट कबार जावं। सगळ्या पिडीवंतांक कश्टतल्यांक एकसूरपण भोगतल्यांक जेजूची बुजवण आनी पेकोवणी। देवीक आपोण्यान आनी मोटवाशी जिविता पासत आमची खासगी मागणी तेच पोरी आपले पासत मागूंक लायलेल्या खातीर आंकवार मारयेच्या मोजतीन ही सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार उबारता आनी ही मागणी देवान मानून घेवची आनी ताकाच महिमा मेळची म्हूण मागता। आमेन। शेवटाचे मागणे। दोयाळ मोगाळ माये, ही आमची तुज्या निश्कळों काळजाक केलेली भोक्ती सोंपयतना हो नियाळ आमकां तुज्या पुताच्या काळजाक चिकटून दवरूं। आर्गां दिता तुका माये ह्या सकाळच्या वेळार आमकां पवित्रित्वेच्या बोळ फावो केलें देखून। ह्या वेळार सगळी आमची मागणी आनी विनोती अर्पिता। तुजी गरज मारयेक सांग। आमी
आमच्या जिविताचें अर्पण तुका करूंक भोक्तीपणान सगल्या वायटांचेर आनी पातकांचेर झुजूंक आनी तेसाचे मागण्या वरीं आमचो बावाट कोलावंक आनी दुसऱ्यांकूय तुज्या आवयपणाच्या मोगार सरशीं ओडून हाडूंक आमकां तुजी जाणवाय फावो कर. आमेन. तेर्साक आमी सुरवात दिवया. पवित्र कुर्साची कुडीन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोत मानतान देवाक सोर पदवेदार बापाक सरकार आनी प्रितुमेच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर्व सांबाळलो आंकवार मोरेतान जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेल्लो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसाक मेलोल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकचार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरे कुटपेन बलयली सर्वेस पोर तुजे थंय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. नमान मरे कुटपेन बलयली सर्वेस पोर तुजे थंय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. नमान मरे कुटपेन बलयली सर्वेस पोर तुजे थंय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. नियाळुये आमी संतोसाचे 5 मिस्तेर. पयलो मिस्तेर बोडव्या गाब्रेलान आंकवार मरे खबर दिली देवाचो पूत तिच्या कुसव्यान येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गोरबेस जाली. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू.
नमान मरे तुवें भरलेले सगळे स्पोर तुझे तांचा उस्तरामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो खूप जेजू नमान मरे तुवें भरलेले सगळे स्पोर तुझे तांचा उस्तरामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो खूप जेजू नमान मरे तुवें भरलेले सगळे स्पोर तुझे तांचा उस्तरामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो खूप जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक ओ म्हजे जेजू बोगस आमकां वर आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली सोगल्या आत्म्यान सरकार अतीक करून सरकारा जालेल्या आवे 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 मारिया आवे दुसरो मिस्तेर आंकवार मोरी गोरबेस आसतना सांता इजाबेल आपली मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे थंय रावली 3 म्हयने आमचो दिसपटो विराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन ओ म्हजे जेजू बोगस आमकां वर आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार वळखीक करून चड गरज आसलेल्यान आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया तिसरो मिस्तेर अंकवार मोरी बालकाचे जूग प्रस्तूत जाली बेले शहरान गोरवांच्या गोट्यान मोनजाती मोदें आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं
नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोर तुझ्या दयेचा अवस्तरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूजेचो नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोर तुझ्या दयेचा अवस्तरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूजेचो नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोर तुझ्या दयेचा अवस्तरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूजेचो नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोर तुझ्या दयेचा अवस्तरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूजेचो नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोर तुझ्या दयेचा अवस्तरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूजेचो नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोर तुझ्या दयेचा अवस्तरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूजेचो नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोर तुझ्या दयेचा अवस्तरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूजेचो नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोर तुझ्या दयेचा अवस्तरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूजेचो नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोर तुझ्या दयेचा अवस्तरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूजेचो नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोर तुझ्या दयेचा अवस्तरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूजेचो महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यान अमच्या जेजू बोगस आमकां आनी आरामकां आनपणांतल्या उज्यांतली सगळ्या तुवें चोडटा वर उदी करून चड गरज जाल्ल्यान आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया चवथो मिस्तर अंकवार मेरेन बालका जेजूक व्हेलो आनी भेटयलो देव तेंपलान आनी दिलो ताका सांत सिमियोनाच्या हातान आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक दोशिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार भाग्यांती बरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यांती बरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यांती बरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यांती बरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यांती बरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यांती बरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यांती बरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन
मागेंती बरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मागेंती बरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मागेंती बरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. म्हजे जेजू बोगस आमकां आरामदाय कोणांतल्या उज्यांतल्यान स्वर्गांतल्यान सरकार वागडी करून चड गरज आसलेल्यान. आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया. पांचवो मिस्तेर. पुर्बेच्या दिसाक सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बालक जेजू मेवलो देव तेंपलांत. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान बरे कृपेन पलले सर्वेस पोर तुझ्या कायांचा अवसरामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूत जेजू. नमान बरे कृपेन पलले सर्वेस पोर तुझ्या कायांचा अवसरामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूत जेजू. नमान बरे कृपेन पलले सर्वेस पोर तुझ्या कायांचा अवसरामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूत जेजू. नमान बरे कृपेन पलले सर्वेस पोर तुझ्या कायांचा अवसरामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूत जेजू. नमान बरे कृपेन पलले सर्वेस पोर तुझ्या कायांचा अवसरामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूत जेजू. नमान बरे कृपेन पलले सर्वेस पोर तुझ्या कायांचा अवसरामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूत जेजू. नमान बरे कृपेन पलले सर्वेस पोर तुझ्या कायांचा अवसरामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूत जेजू. नमान बरे कृपेन पलले सर्वेस पोर तुझ्या कायांचा अवसरामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूत जेजू. नमान बरे कृपेन पलले सर्वेस पोर तुझ्या कायांचा अवसरामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूत जेजू. नमान बरे कृपेन पलले सर्वेस पोर तुझ्या कायांचा अवसरामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूत जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. म्हणजे जेजू बोगस आमकां आमकां कोणांतल्या उज्यांतल्यान सगळ्या आत्म्यांक सरकार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्यान. नमान राणी काकुतीचे माये तूच गे आमचें जिवीत अमृत आनी बोरमासो. आमी परदेशी हेवेची बालकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोंडान आसतना सुस्कार सोडून रुदन करून माई तुका प्रार्थना. आमचेर दयाल शेडातिनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोनवाली आनी मोगाल दुलोब आंकवार मोरी. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. बागेंती देवाचे माये आमचे पासून माग. जेजू क्रिस्तान बसयलां तें आमकां फावो जावच्याक. पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान बरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सोदोवप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू.
मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सगळ्यांक तुमकां दी बरो दिसत्यो तुमकां देवाचो तुमकां कृपा आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या कायतान पेरेरा मोंतेरो आनी कार्मेलिना द सिल्वा हांच्या ओतम्या पासत आनी दुसरें इंतेसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुआंव वाज हाच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया आयज फेन मिस्किता आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया भयणीनो केरीत भाशेन आमच्या मागण्यांत दवरुया वायानाड केरला हांगासर जी लँडस्लायड जावन 300 वयर लोक सद्याक मरून गेल्लो आसा आनी जायते जाण जखमी जाल्यात जायते निसंटन जाला ह्या लोकांक केरीत भाशेन फावो तो आदार आमचे कडल्यान मेळूंक मागुया तशेंच देवान तांकां सगळ्या वायटांतली निवारूंक मागुया जी कोण सोंपून गेल्यात तांकां सर्गीचें सूख फावो जावंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं जेजू जेन्ना शिकयता जेजू जेन्ना मिलाग्री करता तेन्ना ताका पळोवन ताका आयकून जायते जाण जायते भाशेन आपलें मन थारायतात तातूंतलो एक हेरोद पातशाय जाका आपणें केल्लें वायट उगडास येता भाव भयणीनो जायते पावटी बऱ्यांतल्यान वायट आनी वायटांतल्यान बरें येवंक शकता आमच्याय जिवितांत आमी केल्लें बऱ्या पासत देवाक आर्गां दिवया आनी जायते पावटी घडये आमी स्वता पासत उबी रावंक फाटीं उरल्या असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया देवा तुजेर पातयेतल्यांक तूं सांबाळटाय तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय कित्याकूच मोल ना ओदीक ओदीक तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी आतांच जावन आमचें काळीज सदांकाल तोखतल्या देण्याचेर दवरच्याक सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक आमेन जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप याज्ञिकांनी आनी प्रवाद्यांनी सरदाराक आनी आखे पोरचेक म्हटलें ह्या मनशाचेर मरणाचें फर्मोण पडूंक जाय कित्याक ह्या शारा विरूद्ध ताणें बाकीत केलां
तुमच्यानूच कानांनी तें तुमी आयकलां. तरी पूण जेरेमियान पोरजेक असो जबाब दिलो, ह्या मंदिरा विरुद्ध आनी ह्या शारा विरुद्ध बाकीत करूंक सोरेस्पोरानूच म्हाका धाडला. म्हणटोच आतां तुमी तुमची चाल आनी कर्तुबां नीट करात आनी सोरेस्पोरा तुमच्या देवाचें उतर आयकात आनी तुमचेर आड नोश्ट आपूण धाडटलो म्हूण सांगलोलें तें तो धाडचो ना. हांव तर तुमच्या हातान पडलांच. तुमकां बरें आनी नीट दिसता तें म्हाका करात, पूण एक मात मतीन दवरात, तुमी म्हाका जिवेशी मारशात जाल्यार निरोपराधी रगत तुमकांच, ह्या शाराक आनी ताच्या नागरिकांक बुसतलें. कित्याक हीं सगळीं उतरां तुमच्या कानार पडचीं म्हूण तें सांगूंक सोरेस्पोरान खरेंच म्हाका तुमचेशीं धाडला. तेन्ना सोर्दारांनी आनी पोरजेन यानिकाक आनी प्रवाद्यांक म्हणलें, ह्या मनशाक मरण फावो न्हय. सोरेस्पोरा आमच्या देवाच्या नांवान तो आमचे लागीं उलयला. अहिकाम शाफानाचो पूत जेरेमियाक राखतालो, देखून ताणें ताका जिवेशी मारूंक पोजेची आदींक करूंक ना. देवाचें उतरें. आमचो जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. सगळीं बरोबर म्हणुया. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. चिखलांत रोमलोल्याक हात दिवन उबार. म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका वाटाय. दर्याच्या लोटांतलो म्हाका निवार. लारांनी म्हाका ओडून व्हरूंक सोडूं नाका. सोमदिरान म्हाका गिरासूंक दिवं नाका. पातालान म्हाका गिलूंक निर्मूं नाका. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हांव देवा गायल्लो दोलडिरो. म्हजी सणवण कर. म्हाका उबार. गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो. दिनवासनेचे गितांनी ताका वाखाणटलो. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हें पडून कालते मनीस संतोसले. देवाक सोडटल्यांची काळजां आनंदान जियेतलीं. कित्याक सोरेस्पोर आयकोता दुडबोळ्यांची मागणी. सांकलिनी आसलोल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार. Spora tu sois, sorbespora, sorbespora, sois, sorbespora, sorbespora, sois, sorbespora, 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 sois. नितिकाती जी कोण सोंसतात ती कोरेंच बागी. सर्गींचें राज कोरेंच तांचें. Sorbespora, sois, sorbespora, sorbespora, sois, sorbespora, sorbespora, sois, sorbespora, 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 sois. Sorbespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूची कीर्ती उपराजा हेरोदाच्या कानार पडली आनी ताणें आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशांक म्हणलें, हो तोच स्नान दातार जुवांव. मेल्ल्यांतलो जिवन जाला, देखून विजमितां ओचोरयां करची पदवी ताचे सवें हुशार आसा. हेरोदियस म्हणलोले आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोदिनूच स्नानदाता जुवांवांक धरून बांदलेलो आनी बणकणीन घाल्लो. कारण जुवांव ताका म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक घेवन आसाय तें तुजें कर्तूब सारकें न्हय. ताका तो जिवेशी मारूंक सोदतालो.
पूण लोकांक भियेतालो, कित्याक लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्माच्या दिसा हेरोदियसाची धूव सगळ्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खोशी जालो की आपणा कडेन ती मागीत तितलेंय तिका दितलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें बासायलें. आवयन तिका शिकयलेले प्रमाणे तिणें मागलें, स्नान जाता जुवांवाची शींस एका ताटान घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. राजा कोंती बरीच जालो, पूण सोपुताक लागून आनी पोंगटीक बसलेल्यांचे भिडेक पडून ताणें ती तिका दिवंक लायली. आनी मनीस धाडून बोणकोणीन जुवांवाचें शींस कापलें. ताची तोकली एका ताटान घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी ताणें ती आपली आवयशी व्हेली. जुवांवाचें शीस आयलें आनी तांणी ताची कूड व्हरून निकी पिली आनी वचून जेजूक ही खबर दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने भाव भयणीनो, आयचें देवाचें उतर आमचे मुखार कांय बरो संदेश दवरता. दोळे उक्ते करपाचो आनी आमच्या कुसेसान एक हात घालपाचो, फॉर्मण मारप, सोत उलोवप आनी परजेन निर्णय घेवप. हे 3 भागांनी आमच्यानी देवाचें उतर आयज वांटपाक जाता. आयच्या पयल्या वाचपान जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमी आयकता कशे भाशेन जेरेमियसाचेर फॉर्मण मारलें. फॉर्मण मारपी याज्ञीक आनी प्रवादी म्हणजे त्या काळारचे याज्ञीक आसले आनी जे आपण प्रवादी म्हूण समजताले ते सगळे बाराबर आयले आनी ताचेर फॉर्मण मारलें. आनी फॉर्मण कित्याक तो आमच्या शाराचेर आड उलयता की ह्या शाराचें निसंटन जातलें, ह्या शाराक खास्त लागतली, देव ह्या शाराक खास्त लायतलो, जें देवाचें शार. आनी ह्या पासत याज्ञिकांनी आनी प्रवाद्यांनी सरदारांक आनी लोकांक सांगलें की ह्या मनशाक मरण फावो. भाव भयणीनो, हें फॉर्मण जेन्ना मारलें तेन्ना आमी जेरेमियसाच्या तोंडांतल्यान उतरां आयकतात आनी तो सोत उलयता. सोत कितें? ओय, खरेपणी म्हाका देवान तुमचेशी धाडला तुमकां संदेश दिवपाक. आनी जरी तर तुमी तुमचें मन बदलिनात, तुमी जरी तर ह्यो वांकड्यो वाटो आसात तातूंतले नीट मुखार सरनात जाल्यार ह्या शाराचें निसंटन जातलेंच. संदेश सरळ, संदेश नीट उतरांचो, पूण आयकपाक घडये इल्लेंशें अवघड. भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता जेजून जेन्ना आपलें काम सुरू केल्लें, जेजून आपलें मिसांव सुरू केलें, जायतो लोक जायते भाशेन समजता. तातूंत हेरोद पादशाही जेजूचें उतर आयकता. उताची खबर ताच्या कानार पडली तेन्ना जें कितें जुआंव बावतिस्ता सवें ताणें केल्लें, भितरल्यानसान एक गिल्ट कसो ताका आसलेलो की आपणें ह्या मनशाक सोत उलयतल्या प्रवाद्याक मारून उडयला. आनी तेच आपलें गिल्ट घेवन जें भितरल्यानसान ताका खातालें तें घेवन जेजू म्हणल्यार होच जुआंव बावतिस्त परतून जिवंत जाला हें ताणें म्हणलें. आनी तातूंत जुआंव बावतिस्तूय सोत उलयल्लो. आनी सोत कितें? सोत ताणें तोंडार सांगलेलें, तुज्या भावाचे बायलेक तूं घेवन आसा तें सारकें न्हय. आनी तें परतून परतून ताका तो म्हणटालो. ताका बणकोणीन घातलो तेन्ना बणकोणींत रावन पासून तेंच सांगतालो, तुज्या भावाचे बायलेक तूं घेवन आसाय तें कर्तूब तुजें सारकें न्हय, हें कर्तूब सारकें कर. हेरोदियस जी ताच्या भावाची बायल आसली आनी तिका आपली बायल करून घेतली, तिकाय जायतो राग येतालो. आनी ह्या पासत सोयेक घेवन ताचो जीव काडून उडयलो. भाव भयणीनो, परतून जरी तर आमी जेरेमियसाची खबर केली जाल्यार लोकांन आपलो जबाब दिलो. सरदार जांकां सांगलेलें ताका खास्त दी म्हूण ताणें आनी परजेन याज्ञिकांक आनी प्रवाद्यांक जाणी फॉर्मण मारलेलें आनी ताका मारूंक लायलेलो तांकां जबाब दिलो, ह्या मनशाक मरण फावो न्हय, कित्याक तो खरेपणी देवाचो संदेश आमकां घेवन आयला. आनी देखूनच ताका मारूंक दिवंक ना, जेरेमियस प्रवाद्याक मारूंक दिवंक ना, परजेन निर्णय घेतलो. भाव भयणीनो,
जो लोक जेजू फाटल्यान वेतालो तोय जेजूक प्रवादी म्हणून मानतालो, देवाचो मनीस म्हूण. तशेंच जुआंव बावतिस्ता विशीं हो लोक म्हणटालो की हो देवाचो प्रवादी. देखून लोकांचे भिडेक पडून, लोकांक भिवून तो ताका मारी नासतना रावलेलो. पूण पोंगटीक बसलेले म्हणजे जे व्हडले व्हडले मनीस ताच्या जल्माच्या दिसाक आयलोले तांचे भिडेक पडून ताचो जीव काडूंक लायलो. भाव भयणीनो, आयज आमी खंय आसा? स्वता वाटेन आमी आसा, सोत उलयता तांकां आमी सांगात दिवपाक तयार आसा, काय सोत उलयतात तांचेर आयज वायट येता. आयज जे पदवी आसलेले आसात ते तांचेर फॉर्मण मारतात. देखून जायते फावटी आमी उलोवपाकूय बी येता आनी जे कोण सोत उलयता तांकां सांगात दिवंकूय बी येता. उरफाटें जे कोण वायट कर्तुबां करता, घडये असलेंय कर्तूब जे हेरोद पातशायन केलें, आपल्या भावाचे बायलेक आपली बायल करून घेतल्या. आयज जायते जाण व्हड व्हड मनीस आसात, पदवेन आसलेले, ते दुसऱ्यांचे बायलांक आपले बायल करून सुसेगाद जियेतात. तरी पूण आमी जायते फावटी असल्यांचेच पांयाशी वेता, तांकांच घडये आमी चिटकून रावता. आनी जे कोण सोत उलयतात आनी जे कोण आमचेर येवपाचे निसंटन आसात ताचे विशीं उलयतात, भोव करून आयज आमचे एक्टिविस्ट आसात, आयज एनवायरमेंटलिस्ट आसात, जे निसंटन आयज आमचें जाता, आमच्या पर्यावरणाचें जाता हाचे विशीं सांगलेले मनीस आसात जाल्यार तांकां सांगात दिवंक आमी फाटीं रावता. पूण जे कोण असलीं वायट कर्तुबां करतात तांकां चिटकून रावता. जाल्यार आमी आमची कर्तुबां बदलपाची गरज आसा. जरी तर आमी आमची कर्तुबां बदली ना जाल्यार हाची खास्त आमकांय जेरूल फावो जातली. तर भाव भयणीनो, ह्या सगळे खास्तींतले आमकां निवार, ह्या वायट कर्तुबांतले आमकां निवार, आनी वायट कर्तुबां सोडून बरें तें करूंक आमकां सगल्यांक, वायट करतात तांकां भोव करून आनी जे कोण वायट पडयतात तांकांय सगल्यांक कृपा दी म्हूण हे भेटेन मागुया. गायन घेऊया C38, पेज नंबर 44, C38. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानदात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पोलीस सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा, तुज्या उदारपणान आमकां दिल्या ती देणी आमी तुका ओंपता. ती तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय, ही आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळयेन सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरुमता, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा. थीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक आमी ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो घोटभर घोटुया. Mia Gesù mio procata, ani ecarci ne pietà, che te spoghi tu vuoi povare su, amin tuझे मरण परवडता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणात. आमेन. पोरजेन निर्णय घेतलो आनी पोरजेन निर्णय घेतलेलो तो याज्ञिकांनी आनी प्रवाद्यांनी जो खोटो निर्णय घेतलेलो ताचेर आड. जायते फावटी आमी पर्जा कशी आमचे वडील जेन्ना चुकीचे निर्णय घेतात तेन्ना ते निर्णय पयस करूंक तांकां आदार दिवंक आमकां जण एकल्याक ही कृपा दी म्हूण मागुया. आनी जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगलीं बापाक उबारुया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज हांगा, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सुम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोन्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळ्ळी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडये हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुतान आपल्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक उतरां वर्त्या मोगान आमकां घडून दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळोशें कोर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोम्या आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओळख. उत्सवीक वर्साक मागणे. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागून फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवा पासत आमी तुका दिन वाचता. ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो धिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रेलिकेची दाबाची दाखोवणीक तशेंच 2025 वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशुद्धीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिल्लीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उसवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन
संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवन परगटणारा आमकां कर आमेन. गायन घेऊया T23 पेज नंबर 214 T23. Tutin bolili Rani Sorga Sansaraji Sodan Sam Shamoganas Dili Sanbuna Kamai Mogaji Tuja, Bapa.